नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आईच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया आईच्यो मुखेल खबरो. शिमेचेर तैनात आशिल्ले लष्कर म्हळ्यार त्याग आनी संवेदनशीलता हांचे प्रतीक. सियाचीन लष्करी तळाक भेट दिल्ल्या उपरांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सैनिकांच्या समर्पण वृत्तीची केली तोखणाय. फाटल्या 10 वर्सांत जम्मू काश्मीरातलो दहशतवाद पुरायपणान सोंपला. उधमपूर जिल्ह्यात आयोजित केल्ल्या वेंचणूक प्रचार सभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाचे संबोधन. हॉस्पिटॅलिटी आणि पर्यटन वाठारात उद्देगाच्यो आसात व्हडा प्रमाणात संधी. पहिल्या युवा पर्यटन क्लब उक्तावण कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें मत. भारतीय स्वातंत्र्य झूज आणि गोय मुक्ती चळवळीतले म्हालगडे फुडारी सर्गेस्त डॉ. टी.बी. कुन्हा हांच्या पुण्यतिथी निमतान आझाद मैदानाचेर मानवंदना. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी समेस्त गोंयकारांच्या वतीन ओपली आर्गां. बुद्धीबळ ऑलिंपियाड सर्तीत भांगरा पदक फावो जाल्ल्या दादले आनी बायलांच्या पंगडान घेतली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट. प्रधानमंत्र्यांनी केलो खेळगड्यांचो भोवमान. आनी आता खबरो विस्तारान. देशाच्या संरक्षणा खातीर प्रतिकूल हवामानात उण्या 50 डिग्री तापमानात शिमेर तैनात आशिल्ले लष्कर म्हळ्यार त्याग आनी संवेदनशीलता हांचे उत्तम उदाहरण आसा. अशा उतरांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भारतीय लष्कराची तोखणाय केली. लडाखातल्या सियाचीन ह्या लष्करी तळाक भेट दिवन तांणी तळाचेर तैनात आशिल्ल्या जवानां वांगडा संवाद साधलो. देशाच्या शीम रक्षणा खातीर दोळ्यांत तेल घालून सेगीत कार्यरत आशिल्ल्या लष्कराच्या त्याग आनी समर्पण वृत्ती खातीर पुराय देशवासी सदांच तुमच्या रिणात आसतले अशें राष्ट्रपतींनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. आप सब सीवियर वेदर कंडीशंस का सामना करते हुए भारी बर्फबारी और -50 डिग्री टेम्परेचर जैसे विकट स्थितियों में आप सब अपने मोर्चों पर पूरी निष्ठा के साथ सरहद के साथ ये तैनात रहकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं. मातृभूमि की रक्षा के लिए आप सब त्याग और सहनशीलता के असाधारण उदाहरण प्रस्तुत किए. मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि सभी देशवासी आप सबके त्याग और धैर्य के बारे में सचेत है. पूरा देश आप सबका सम्मान करता है. सभी भारतवासियों की शुभकामनाएं आप सबके साथ है. आप सब अपने परिवारजनों से दूर रहते हैं. देशवासियों की रक्षा के लिए आप सब तथा आपके परिवारों के लोग तपस्या भी करते हैं. मोदी सरकाराच्या काळात जम्मू काश्मीर उत्तराखंड ह्यासारख्या राज्यांनी रोड नेटवर्क व्हडा प्रमाणात सुधारल्या. ह्या कारणाक लागून दोन्ही राज्यांत पर्यटन व्यवसायाक नेट मेळटलो अशें केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी म्हळें. जम्मू काश्मीर वेंचणुकांच्या फाटभुंयेर फाटल्या 10 वर्सांत मोदी सरकाराच्या काळात जाल्ल्या उदरगतीच्या कामांचो तांणी खासा मुलाखतीत नियाळ घेतलो. जम्मू से श्रीनगर जाना कितना कठिन था. अब 3 रोड बना रहे हैं. यानी इसी रोड पर हम कम से कम 50 से 60 हजार करोड़ खर्चा करें. फिर सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ थे मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटा लगता था, अब 8 मिनट में हुआ. रोहतांग पास से हम लोग लद्दाख लेह तक रोड बना रहे, 8 टनल बना रहे. वहाँ से आएंगे जोजिला टनल में हम लोग आशिया की सबसे बड़ी 11.6 किलोमीटर टनल का 70-75% काम पूरा हुआ है. और इस टनल पर हमने 5,000 करोड़ की बचत की है. वहाँ से आके झेड़मोड़ टनल है. चुनाव के बाद प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने के लिए उनको आमंत्रित कर रहे हैं. वहाँ से श्रीनगर आएंगे, फिर श्रीनगर से जम्मू तक 18 टनल बना रहे मेन रोड पर. बाकी रोड पे टनल बनाकर हम कम से कम 40-45 टनल बनाएंगे. तो मुझे लगता है कि इससे जो कनेक्टिविटी सुधरेगी उससे उद्योग, व्यापार और पर्यटन इसको बढ़ावा मिलेगा. जम्मू काश्मीर विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रक्रियेचो अभ्यास करपा खातीर 15 देशांच्या राजनैतिक प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ जम्मू काश्मीर भोंवडेर आसा. जम्मू काश्मीर विधानसभा वेंचणूक प्रचाराचो आनी मतदारांची मतां जाणून घेवपाचो यत्न हे शिष्टमंडळ करतले.
भारत संवसारातल्या सर्वाधिक वेगान विकसित जावपी अर्थव्यवस्थेच्या रूपान वाटचाल करता आणि येता त्या 8 दशकात 8% उदरगतीची मोख हुपतलो अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी म्हळां. उत्तर प्रदेशात आयोजित केल्ल्या संवसारीक पांवड्यावेल्या उद्देग मेळ्यात ते उलयताले. भारताची पायाभूत सुविधांची उदरगत नेटान सुरू आसा आणि दुसरे वटेन उद्देगीक मळार लेगीत उदरगत सुरू आसा अशें तांणी म्हळें. युनिकॉर्न आणि सेमी कंडक्टर मळाचेर भारतान केल्ली उदरगत संवसारभरात तोखणाय करपा सारकी आसा अशें तांणी म्हळें. श्रावण महिन्यात कावड यात्रे मजगती उत्तर प्रदेशात दुकानाच्या भायर खरी नावां आणि पत्ते बरोवपाचेर योगी सरकारान दिल्ल्या आदेशाच्या फाटभुंयेर हिमाचल प्रदेश सरकार लेगीत चर्चेत आयला. योगी सरकारान जारी केल्ल्या ह्या आदेशाक समर्थन दिवपी आणि विरोध करपी वेगवेगळी मतां देशभरांतल्यान येतात. आता हिमाचल प्रदेशातल्या काँग्रेस सरकारान लेगीत अशेंच तरेचो निर्णय जारी केल्ल्या उपरांत अशाच तरेच्या चर्चेक आता नेट येवपाक लागला. हिमाचल प्रदेशाचे मंत्री विक्रमादित्य सिंग, राजीव शुक्ला आणि भाजपाचे शहजाद पूनावाला हांणी ह्या विषयाचेर प्रतिक्रिया उक्तायल्यात. प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी बनती है, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है और इसमें माननीय हाई कोर्ट ने भी समय समय पर ये कहा है कि टाउन वेंडिंग कमिटीज जो है वो म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाई जाए, ताकि जहाँ पर भी जो वेंड्स बन रहे हैं उसमें प्रॉपर तरीके से वेंडिंग जोन्स बनाए जाए और जगह जगह पे लोगों को वहाँ पे बसाया जाए. हमने ये भी कहा है कि बाहर के राज्यों के लोगों को हिमाचल में आने के लिए स्वागत है. जो हाइजीन के इश्यूज आते हैं, कि पीछे हमने जो बैठक करी है उसमें ये कहा है कि इसके लिए जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो भी वेंडर्स होंगे उनकी करवाई जाएगी. इट इज इररिस्पेक्टिव. यूपी की तर्ज पे कोई आदे ये बेवजह का एक वो है जो विक्रमादित्य ने भी कहा है. उन्होंने ये कहा कि ताकि वहाँ पे जो है सुधार होके जो वैध रूप से हैं वही जो है वो दुकानें या रेडी वाले बैठ सकें. हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष ने एक कमेटी बनाई है. उस कमेटी में सब दलों के लोग लिए और कैसे रेडी वाले पटरी वालों को कैसे बैठाया जाए, कैसे उनको जो है सुरक्षित स्थान दिया जाए, कैसे वो नियमित हो, इसके लिए लाइसेंस दिए जाएंगे. इतनी सी बात है, उसको यूपी से तुलना करने कोई मतलब ही नहीं. कांग्रेस पहले बताए कि कल जो गालियां दे रहे थे सांप्रदायिक कह रहे थे वो आज हिमाचल में लागू कर रहे, तो सांप्रदायिक नहीं कहा क्या? और दूसरी बात, अब इस पर राहुल बनाम प्रियंका वाड्रा शुरू हो चुका है, क्योंकि एक तरफ तो जो नेता प्रियंका वाड्रा जी के करीबी है वो इसको इंप्लीमेंट करवा रहे और दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के, वो कहते हैं कि ये निर्णय हिमाचल की सरकार का बिल्कुल गलत है. सब जानते वो राहुल कैंप से. और फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा फैसला सरकार ने लागू किया है तो इस सरकार को अपने सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं. मतलब राहुल गांधी अब सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं एक प्रकार से टीएस सिंहदेव के माध्यम से कि हिमाचल की सरकार इस फैसले को वापस ले, दबाव डाल रहे. हवामान बदल आणि भू राजकीय तणाव ह्या दोन संवसारिक संकष्टांचेर मात करपा खातीर शाश्वत आणि कसल्याय संकष्टाआड तोंड दिवपी पायाभूत सुविधा ताकतिकेन उबारपाची गरज आसा अशें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी म्हळां. उझबेकिस्तानच्या समरकंद हांगा आयोजीत केल्ल्या आशियाई पायाभूत सुविधांची उबारणी ह्या विशयावेल्या एका संवसारीक परिशदेंत मंत्री उलयताल्यो. भू राजकीय संकश्ट आणि वाडट्या रिणांचे दोंगर ह्या कारणाक लागून जायत्या देशांक पायाभूत सुविधा उबारप कठीण जाला. अशा देशांक अर्थीक मजत करप ही बँकांची जापसालदारकी आसा अशें तांणी म्हळें. भारतात अर्थव्यवस्थेच्या वाडी खातीर शारी पायाभूत सुविधा, ई मोबिलिटी आणि अक्षय उर्जा तांक वाडोवपाचेर भर दिल्ल्याचें तांणी म्हळें. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसोच विसव.
अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। ह्या लहानशा 20व्या फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। वचूया मुखावेल्या खबरांकडे। हॉस्पिटॅलिटी आणि पर्यटन ह्या वाठारांत उद्योगाच्यो व्हडा प्रमाणात संधी उपलब्ध आसात। तरणाट्यांनी करियर घडोवपाच्या नदरेन पर्यटन वाठारांत आपले व्यक्तिमत्व स्पष्ट करूंक जाय अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। पहिल्या युवा पर्यटन क्लब उक्तावण कार्यावळीत मुखेलमंत्री उलयताले। त्यापासून तुमच्या तकलेन जर सुचपाक लागले की हय आपण हॉस्पिटॅलिटी आणि टुरिझम या बिझनेसात खूप मोठा व्यवसाय करपाक शकता। आणि इट इज नॉट अ सिंपल, म्हणजे एखादो डिश वॉशर म्हणून जॉईन जाल्लो भुरगो जर एखाद्या कंपनीचो ताज सारकिल्या कंपनीचो जर व्हायस प्रेसिडेंट जावपाक शकता आमचो गोवन, जाल्यार वाय नॉट वी कॅन टेक द टुरिझम इंडस्ट्री एज अवर करियर। तुम्ही जर म्हणटाले की टुरिझम इंडस्ट्रीत कोणी काम करचे आणि कित्याक करचे आणि कोणी करचे, हो एकदा प्रश्न पडटा। एनी ग्रॅज्युएट्स कॅन वर्क इन अ टुरिझम इंडस्ट्री। आमच्याकडे सेपरेटली म्हणजे आता मला दिसता बेकरी मेकिंग पासून ब्युटिशियनचे वेगवेगळे कोर्सेस जे NSQF तुमकां शिकयता। आफ्टर 10 देयर इज अ हॉस्पिटॅलिटी डिफरंट कोर्स इन अवर ITI। हॉस्पिटॅलिटी ग्रॅज्युएशन आसा, पण इतकेंच तुमची आवड कितें आसा हे जर पळयल्यार जाल्यार हॉस्पिटल म्हणजे टुरिझम ह्या इंडस्ट्रीत, हॉस्पिटॅलिटी ह्या इंडस्ट्रीत सगळ्या जाणांक आपले स्किल्स प्रमोट करपा खातीर देयर इज अ गुड स्कोप। आणि तो स्कोप आजच्या या वर्ल्ड टुरिझम डेच्या निमित्तान तुमकां एक एक्सप्लोर करपाक मेळटा। दिवचले बाजारात पोन्न्या कपड्यांच्या संकलनाचे केंद्र सुरू जाला। वापरात नाशिल्ले कपडे लोक भायर उडयतात आणि ताका लागून कोयराच्या प्रस्नात भर पडटा। ती टाळपा खातीर कोयर व्यवस्थापन महामंडळ, गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मिनरल फाउंडेशन आणि हेर कांय आप वावुरपी संस्थांच्या सहकार्यान हे केंद्र दिवचल नगरपालिकेच्या बाजारात सुरू केला। दर महिन्याच्या पहिल्या बुधवारा हे केंद्र सुरू असतले आणि केंद्रात जमा जावपी वापरात ये सारखे कपडे गरजूक दितले अशी माहिती ह्या वेळार आयोजकांनी दिली। दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्ये हांणी ह्या उपक्रमा खातीर समाधान उक्तायला। तुमच्या घरात जो कपडो आसा जो तुम्ही वापरू शकना तो प्लीज हांगा हाडून दिया। हांगा हाडून दितूक सुनी तुमकां कळपा जाय ह्या कपड्याचे कितें जाता। एक म्हणटात तो पयलीं सॉर्ट आउट करतात आणि जो बरो कपडो असता तो परत रियुजेबलाक व्हरतात। सेकंड जो कपडो असता जो रियुजेबल करूंक शकना ताका आमी परत रिसायकल करतात। रिसायकल म्हणजे कितें करतात, जो वापरू कोणी तरी म्हणजे रियुजेबल म्हणजे कितें, हो शर्ट कदाचित आज म्हाका दिसता की हांव वापरू शकना म्हणून, पण असे कितलेशेच लोक आसतात तो हो वापरू शकतात, तांचे वापरतात। रिसायकल म्हणजे कितें करतात, ते कपडो आताच आमच्या जशें नारायणान सांगला आमचो बाबडो नाटेकार सदांच म्हणटा प्लास्टीक फ्री म्हणटा, पण ताका आमी ऑप्शन दिवंक जाय। म्हणजे पयलीं तेणी मार्केटात बरो ड्रायव्ह केल्लो की पोती घालून तो सगळ्यांक भरलो एप्रिशिएटींग, सो त्याची पोतये करप नाल्यार ताची पांय पुसणी करप, हे सगळ्यो गोष्टी करप आसता। केन्ना केन्ना हे तुमचो आमचो जो कपडो असता ते डिझइंटिग्रेट करून त्याची ती पाय पुसणी करतात आणि पाय पुसणी करपाचो हँडलूम क्लासेस म्हज्या मतदारसंघात 2 ग्रुप एकदम सक्सेसफुली चलयतात।
भारतीय स्वातंत्र्य लढो आणि गोय मुक्ती चळवळीतले म्हालगडे फुडारी सर्गेस्त डॉक्टर टी बी कुन्हा हांच्या पुण्यतिथी निमतान आयज तांकां आझाद मैदानावयल्या हुतात्मा स्मारकाचेर मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आर्गां ओंपलीं। ह्या वेळार वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर, मुखेल सचिव डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल, पुलीस महासंचालक आलोक कुमार, सुटके झुजारी संघटनेचे रोहिदास नाईक देसाय आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार पुलीस पंगडान हुतात्म्याक मानवंदना दिली। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी समेस्त गोंयकारांचे वतीन डॉक्टर कुन्हा हांकां आर्गां ओंपलीं। ट्रू फादर ऑफ नेशन अशी ती कुन्हाची उपाधी सद्या वेळार तांकां दिली। गोंयच्या फ्रिडम स्ट्रगल मोमेंटांतलें तांचें योगदान कोणी विसरपाक शकना। पूण सातत्यान नवीन जनरेशनाक जे गोंयचो फ्रिडम स्ट्रगल सगळी याद जावप हाजें गरजेचें आसा आनी त्या निमित्तान ह्या सगळ्या फ्रिडम फायटरांक आमी सातत्यान मागीर तो 19 डिसेंबर आसतली किंवा बाकीचे सगळे दीस आसतले देशाच्या फ्रिडम फायटरांच्या बरोबर गोंयच्याय फ्रिडम फायटरांक आमी सगळी याद आनी इतिहासाक सगळी तांकां याद उरप हें गरजेचें आसा आनी त्या निमित्तान सरकार अशा पद्दतीन हे आदरांजलीचे कार्यक्रम त्यांची स्मरणांत दवरपा खातीर सातत्यान दर वर्सा हे मनयता हाचे फुडें अशाच पद्दतीन तांची सगळी याद करता। भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्य नोंदणीची कार्यवळ गोंयभर सुरू आसा। काल पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या फुडारपणाखाला पक्षाच्या पंगडान घराघरांनी वचून पक्ष सदस्यता नोंदणी चालीक लायली। ह्या वेळार कर्नाटकांतले कांय भाजपा फुडारी लेगीत ह्या मोहिमेत वांटेकार जाले। पर्वरी मतदारसंघात आज आम्ही पेना दी फ्रांक आमचे सरपंच बाब स्वप्नील चोडणकराच्या वॉर्डान आसा जंय आमचे आज कारवारचे 6 टाइम MLA आणि आताचे MP श्री विश्वेश्वर हेगडेजी आज हांगा आमच्या गावान आयिल्ले आसात टू एन्श्योर दॅट ही इज सपोर्टिंग अँड बीइंग अ एम्बेसेडर टू मूव दिस मेंबरशिप टू एवरीबडी। आज तांकां आमी आमचे वेलकम करता सगळ्या तर्फे की ते आज तांचो इम्पॉर्टंट टाइम काढून आमच्या मतदारसंघान आयले। These motivates us and this inspires us to do more. भारतीय जनता पार्टी आम्ही डबल इंजिन सरकार थंय नरेंद्र मोदीजी आणि हांगा आमचे प्रमोद सावंत दोन्ही मिळून आमची कामां आमी चालीक लावून जे विश्वासान आमकां सरकार निवडून हाडून दिल्ली त्याच विश्वासान आमी आज सगळे जाण मंत्री जावं आमदार जावं कार्यकर्ते जावं आपापली कामां करता जातूंतल्यान गोंय आमी प्रॉमिस केल्ले तशें फुडें व्हरपाक। त्या टायमार मेंबरशीप व्हरप आनी त्या टायमार मेंबरशीप करप ज्या लोकांक सगळ्यांची विश्वासान घेवन ती आज आमी ड्रायव्ह चालू केल्या। आणि आता खबरापत्रान घेऊया एक लहानसच विसव। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। पहले बुआ नजर उतारेगी। लाइए दीजिए इसे, माँ का दूध पिलाना है। बुआ के देखे बिना हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। अरे अम्मा, हम कह रहे हैं ना। कैसा बाप है तू, कुछ नहीं जानता। बाप है इसलिए जानते हैं। जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला दूध बच्चे को पिलाना बहुत जरूरी है। बीमारी से लड़ने का ताकत आता है। देश उम्मीद से है करो। अरे अम्मा, हंस भी दो, आ गई बुआ। पिता हो तो हरि जैसा। इन्हें मालूम है कि जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला दूध यानी कोलोस्ट्रम और शुरुआती 1000 दिनों में उचित पोषण बहुत जरूरी है। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन
प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल। या लहानशा 20 उपरांत प्रतिफळ तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो युगार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। वचूया मुखावेल्या खबरांकडे। भारतीय जनता पक्षाचे वडील फुडारी आणि केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा आयज जम्मू काश्मीरात वेंचणूक प्रचार सभेत वांटेकार जाले। उधमपूर जिल्ह्यात चेनानी हांगा आयोजित केल्ल्या भौशीक सभेत उलयतना तांणी फाटल्या 10 वर्सांत जम्मू काश्मीरातलो दहशतवाद पुरायपणान सोंपला आणि ताका परतून वाट दिवचे ना अशी शिटकावणी दिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला केंद्र सरकारान 370 कलम रद्द करून पक्षाचे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांचे सपन पुराय केला अशें म्हळें। जम्मू काश्मीर विधानसभे खातीर निमण्या पावंड्यार जम्मू 24 आणि काश्मीरात 16 विधानसभा मतदारसंघात वेंचणूक जातली। यहां पर आज न केवल चीने ने, आप सभी लोग चनेनी नए पूरे जम्मू कश्मीर का फैसला करने के लिए वोट डालने वाले। आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिस चुनाव में ना धारा 370 है ना अलग झंडा है। पहली बार भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी किरीट सोमय्या हांची घरकान्न मेधा सोमय्या हांणी शिवसेना उबाठा पंगडाचे खासदार संजय राऊत हांच्या आड दाखल केल्ल्या मानहानी खटल्याचो निकाल राऊत हांच्या विरोधात लागलो। मुंबईच्या शिवडी न्यायालयान संजय राऊत हांका ह्या प्रकरणात दोषी थारावन 15 दिसांची बंदखण आणि 25,000 रुपयांचो दंड फरमायला। 100 कोटी रुपयांच्या शौचालय घोटाळ्यात मेधा सोमय्या हांचो आस्पाव आसा असो आरोप संजय राऊत हांणी केल्लो। ताच्या आड मेधा सोमय्या हांणी मानहानीचो दावो न्यायालयात दाखल केल्लो। ऑनलायन गेमिंग ॲप आयविन हांच्या आड व्हड कारवाई करीत ईडी म्हळ्यार सक्त वसुली संचालनालयान ह्या ॲपच्या संबंधात कांय खाती सील केल्यात। चीनी नागरिकां वांगडा संबंधित ह्या गेमिंग ॲपाच्या मार्फत 400 कोटी रुपयांचो ऑनलायन घोटाळो जाल्ल्याचो आरोप ईडीन केला। ह्या प्रकरणात कोलकातातल्या 4 भारतीयांक अटक केल्या। गेमिंग ॲप मार्फत पैसे दिवपाचे आमिष दाखोवन तांकां जाळ्यात ओडप, लोकांचे पैसे क्रिप्टो चलनात परावर्तीत करप अशा तरेन ही गेमिंग ॲप फसवणूक जाताली अशें ईडीन म्हळां। केंद्रीय वखदा गुणवत्ता नियामक संस्था म्हळ्यारच CDSOन ऑगस्ट म्हयन्यात केल्ल्या गुणवत्ता तपासणेत 59 वखदांची गुणवत्ता दर्जा मानकांच्या अनुरूप जावंक ना। ताका लागून ही वखदा उत्पादन करपी संस्थाक अलर्ट जारी केल्या। ह्या वखदां मदीं पेन डी, पॅरासिटामॉल ह्या सारकिल्ल्या वखदां वांगडा रक्तदाब आनी गोडामुतावेल्या वखदां, व्हिटामीन आनी कॅल्शियमाच्या वखदांचो आस्पाव आसा। वखदां आड अलर्ट जारी केल्ल्या कारणान वखदा कंपन्यांक ही वखदां आतां बाजारांतल्यान फाटीं घेवची पडटली। आनी आतां वचूया खेळा मळार। बुद्धीबळ ऑलिंपियाड सर्तीत भांगरा पदक फावो जाल्ल्या दादले आनी बायलांच्या पंगडान मेळिल्ल्या जैता खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एका चित्रफिती वरवीं तांकां परबीं भेटयल्या। ह्या इतिहासीक जैता खातीर पुराय देशाक तुमचो अभिमान दिसता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी चित्रफितीत नमूद केलां। मैं इतना समझता हूं कि कोई देश विकसित बनता है तो सिर्फ खजाने से नहीं बनता है कि उसके पास कितने पैसे हैं, कितने उद्योग हैं, जीडीपी कितना, इतने से नहीं बनता है। हर फील्ड में वो दुनिया में महारत होनी चाहिए। देखिए, डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बहुत इंफॉर्मेशन, और पॉजिटिव नेगेटिव सब होनी चाहिए। आपको पसंद आता है ऐसा ही सुनने का आदत लगती है, मनुष्य का स्वभाव होता है, जो अच्छा लगता है वही सुनता है, तो वो फिर डिसीजन में गलती होती है।
बुद्धिबळ ऑलिम्पियाड सर्तीत भांगरा पदक जोडपी बायला आणि दादल्यांच्या पंगडान आयज नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या राबित्या घरा वचून भेट घेतली. त्याच्या पयलीं चेन्नईच्या नवी दिल्लीत पाविल्ल्या ह्या जैतिवंत पंगडाक दिल्लीतल्या खेळामोग्यांनी उर्बे भरीत येवकार दिलो. प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकीं पदकां फावो जाल्ल्या खेळगड्यांचो भोवमान जालो. मुंबई सयत ठाणे, मुंबई आणि पुणे ह्या सारख्या वाठारात उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान पुराय लोकजिणेचेर परिणाम जाला. मुंबई आणि सांताक्रूज वेधशाळेन फाटल्या 24 वरांत 200 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्ल्याचे म्हणा. मुंबय शारा सयत मुंबई उपनगरात काल सांजे उसरा मेरेन जोगलांनी उटंगराचो पावस पडलो. खुबशा सुवातांचेर उदक तुंबिल्ल्यान येरादारी विस्कळीत जाली. मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे आणि हार्बर ह्या तिनूय रेल्वे मार्गावेल्या येरादारीचेर परिणाम जालो. पावसाक लागून विमान सेवेचेर लेगीत परिणाम जालो. मजगती फुडल्या काळात पावस परतीच्या मार्गावर आसतलो अशें मुंबय हवामान खात्याचे संचालक सुनील कांबळे हांणी सांगलें. लेकिन आज हमने देखा है कि आज के डेट में बारिश 2900 मिलीमीटर हो चुके हैं, तो ऑलमोस्ट 600 मिलीमीटर बारिश मुंबई में सामान्य से अधिक हो चुकी है. आज से बहुत सारे जिले पे जो है ऑरेंज अलर्ट है और कल से ग्रीन और येलो अलर्ट रहेंगे और आने वाले 4-5 दिन में मानसून का जो प्रभाव है थोड़ा धीरे धीरे कम होते जाएगा और एक 5 तारीख तक मानसून मुंबई से विड्रॉ होने की संभावना रहती है. लेकिन कहीं कहीं ज़्यादा वर्षा होने के कारण कहीं कहीं विड्रॉल भी बढ़ जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 अक्टूबर तक पूरे महाराष्ट्र से विड्रॉल हो जाता है. मजगती उटंगराच्या पावसाक लागून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची आयची पुणे भेट रद्द जाल्या. तांची भौशीक सभा आयोजित केल्ल्या थळाचेर उदक तुंबिल्ल्यान प्रधानमंत्र्यांची पुणे भेट रद्द जाल्ल्याची माहिती आयोजकांनी दिल्या. आपल्या पुणे भेटेत प्रधानमंत्री वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचे बुनियादी फातर बसोवन कांय प्रकल्पांचे लोकार्पणूय करपाचे आशिल्ले. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 28.2 अंश सेल्सियस आनी उण्यात उणें तापमान 24.3 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवचे आनी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. शिमेचेर तैनात आशिल्ले लश्कर म्हळ्यार त्याग आनी संवेदनशीलता हांचे प्रतीक. सियाचीन लश्करी तळाक भेट दिल्या उपरांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सैनिकांच्या समर्पण वृत्तीची केली तोखणाय. फाटल्या 10 वर्सांत जम्मू काश्मीरातलो दहशतवाद पुरायपणान सोंपला. उधमपूर जिल्ह्यात आयोजित केल्ल्या वेंचणूक प्रचार सभेत केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांचे संबोधन. हॉस्पिटॅलिटी आणि पर्यटन वाठारात उद्योगाच्या आसात व्हडा प्रमाणात संधी. पहिल्या युवा पर्यटन क्लब उक्तावण कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें मत. भारतीय स्वातंत्र्य झूज आणि गोय मुक्ती चळवळीतले म्हालगडे फुडारी सर्गेस्त डॉ. टी.बी. कुन्ना हांच्या पुण्यतिथी निमतान आझाद मैदानाचेर मानवंदना. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी समेस्त गोंयकारांच्या वतीन ओपली आर्गां. बुद्धिबळ ऑलिम्पियाड सर्तीत भांगरा पदक फावो जाल्ल्या दादले आनी बायलांच्या पंगडांनी घेतली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट. प्रधानमंत्र्यांनी केलो खेळगड्यांचो भोवमान. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दियात. तशेंच DD चॅनल आता DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.